मार्कूचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, आख्ख्या संवसाराक वचात, सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगटात. भावार्थ दवरतीत आनी पवित्र स्नान घेतीत ती सोडवण जोडटली, पूण भावार्थ दवरिना जातीत ती खास्तीचें फर्मोण घेतली. भावार्थ दवरतले सवे ह्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटली, नव्यो बासावण्यो उलयतली, सोरोप दवरतली आनी जीव काडपाची कितेंय ती पियेत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून ती तांकां बरीं करतली. आनी सोमया जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. तांणी वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी तांचें उतर थारायतलो. देवाचें उतर हें.